आणि गोंयचो उल्लेख नंदनवन म्हणून आजवर आमी सगळे जाण करतात. त्या नंदनवनाचे आज जे संकट पावला ताचो उल्लेख केलोच राजू बाबान. थंय केरळान वायनाड जालें, गोव्यान केन्ना जातलें काय अशें म्हणून जीव धडधडटा. पण सांस्कृतीक वायनाड जालें ताचें कितें? ह्या 60-70 वर्षांत पुर्तुगीजांक आमी धांवयल्या उपरांत गोव्यान जें आक्रमण जालां त्या आक्रमणाचो उल्लेख करचोच पडटा. आनी तें एक सांस्कृतीक वायनाड अशें म्हाका दिसता. भाशा उरल्या काय ना, कोंकणी जावं ती मराठी जावं आनी खंयची जावं, नाटकां उरल्यान, तियात्रां उरल्यान काय ना, सांस्कृतीक जिवन आमचें अशें खदोळ कित्याक जालो? आनी हें जें कितें घडलां भितरल्यान निमाणें आमकां मेळटलें कितें? खरं तुम्हाला माहिती नसेल कदाचित तर तुमच्यातल्या बऱ्याचशा जणांपेक्षा सुद्धा मी सिनियर आहे वयाने. तर तो सिनियरपणा आपण आपला न दाखवू देता आपली कामं करत राहणे हा सगळ्यात बेस्ट उपाय आहे याच्यावर. आपल्याला पाहिजे तसं वागावं या वयात 60 ते 70 तरी बरोबर सांगितलं, कारणं पण बरोबर सांगितली. कोणी विचारत नाही तुम्हाला काय करताय. आणि गेली 5-6 वर्सां हांव पळयतां की सिनियर सिटीजन बरे जगतात, बरे रावतात, आपल्या जिवाची काळजी घेतात, फॉरेनाक वतात, आपल्या पयशांचो योग्य उपयोग करतात. सगळेच न्ही तुमी म्हणटा वृद्धाश्रम कित्याक आसा, पूण जाका ह्या जिवनाचो अर्थ कळ्ळा ते बरे भशेन जगता.